There is an employment exchange compulsory notification of vacancies in Goa Amendment Bill 2025. आम्ही प्रत्येक प्रायवेट सेक्टरांतल्यान गोंयांत एडवर्टायजमेंट कंपल्सरी करपाकूच जाय. तांची फायन जी आसा, फर्स्ट ऑफेन्स जाल्यार 5,000, सेकंड ऑफेन्स जाल्यार 10,000, थर्ड ऑफेन्स जाल्यार 15,000. आनी तेजे मॅक्झिमम एम्प्लॉईज आहा पळय न्ही, म्हणजे 400 वयर, ताका फर्स्ट ऑफेन्साक 20,000, मागीर 25,000 आनी तेज्या उपरांत 30,000. तेंच्यांनी एडवर्टायजमेंट गोंयांत कंपल्सरी करपाक जाय. केलें ना आमच्या लक्षान आयलें जाल्यार तेंचेर फायन केले वयतले ह्या पद्दतीन. फायन तो चार्ज तुमकां दिता मरे मगे दिता चार्ज हेजे दिता पब्लीश करता. धाकटो युनीट सुद्दां आहा, 1 ते 50 जे एम्प्लॉई आशिल्ले जाल्यार ती 5,000, 10,000, 15,000. ताज्या उपरांत जर 51 ते 100 आसले, 10,000, 15,000, 20,000. 101 to 400 असले जाल्यार 15,000, 20,000, 25,000. 400 वयर जर आसत जाल्यार ती 20,000, 25,000, 30,000 असो. पर्मनंट एम्प्लॉई ते भरता तेन्ना, इवन दो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर जेन्ना जेन्ना ते एम्प्लॉयमेंट घेता तेन्ना तेन्ना तेंच्यांनी गोंयांत एडवर्टायजमेंट करप कंपल्सरी. गोंयांत एडवर्टायजमेंट जर तेंच्यांनी केलो ना, भायर खंयसरी केलो जाल्यार तेंचेर फायन पडटली.